नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतकाच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कोरोनान घेतलो एकल्याचो जीव। फाटल्या 24 वरांत 108 कोरोना दुयेंतींची जाली नोंद। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 453चेर। गोंयभर व्हडा उमेदीन मनायली रामनम। रामाच्या दर्शना खातीर लोकांनी सकाळच्यानूच केल्ली गर्दी। मोपा विमानतळाचेर 8 दिसां भितून दियात टॅक्सी कावंटर, ना जाल्यार करतले आंदोलन। थळाव्यांची शिटकावणी। नॅक मानांकनात पीएस महाविद्यालयान मेळयली A+ ग्रेड। सगळ्या महाविद्यालयां परस मेळ्ळ्यात चड गुण। बस्तोडच्या भंगार अड्ड्याक कशी मेळ्ळी वेवसायीक वीज जोडणी? काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेचो प्रश्न। आणि सांताक्रूज पंचायतीन मोडून उडयले बेकायदेशीर बांदकाम। थळाव्या लोकांक मॉर्निंग वॉक करपा खातीर जालो जागो मेकळो। आणि आता खबरो विस्तारात। सध्या देशा सयत गोंयानूय कोरोना दुयेंतींची संख्या वाडत आसा। बेरेस्ताराक कोरोनाक लागून एकलो सोंपलो जाल्यार बेरेस्तारा 108 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो सध्या 453चेर पावला। जाल्यार 16 कोरोना दुयेंती बरे जाले। बरे जावपी दुयेंत्यां परस नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण चड आसा। हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो जो आसा तो वाडत आसा। कोरोनाचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। भलायकी खातें दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेत आसा। कोविडाची लक्षणां दिसली जाल्यार भलायकी केंद्रांत वचून तपासणी करची। कोरोना जालो जाल्यार उपचार सुरू करचे। तशेंच कोविड नेमाचें पालन करून भौशीक सुवातींचेर मास्काचो वापर करचो अशें आव्हान भलायकी खात्यान केलां। आयज आशिल्ली रामनम। चैत्र म्हयन्यात शुक्ल पक्षाचो 9वी तिथीक रामनमी मनयतात। राम हो भगवान विष्णूचो 7वो अवतार। ह्या दिसाक सगळ्यात शुभ दीस मानतात। रामनमीच्या फाटभुंयेर रामाच्या देवळांनी धार्मीक विधींची कार्यावळी जाली। प्रभू श्रीरामाच्या मुर्तेक पाळण्यांत घालून ताची पुजा करपाची धार्मीक कार्यावळीक भाविकांनी व्हडा प्रमाणात हाजेरी लायली। गोंयभरात राम, हनुमान तशेंच साईबाबाच्या मंदिरात रामनमीची कार्यावळी व्हडा प्रमाणांत आयोजीत केल्ली। ह्या शिवाय हेर देवळांनी लेगीत रामनमीच्यो कार्यावळी जाल्यो। मोपा विमानतळाचेर येरादारी खातें आनी गोंय सरकार हांणी 8 दिसां भितून येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर वा ब्लू टॅक्सी कावंटर खासा पेडणेकारांक खातीर सुरू केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले, रस्ते आडयतले। तशेंच ज्या पेडणेकारांनी टॅक्सी वेवसायिकांनी आपलो घर संसार चलोवचे खातीर हाडिल्ल्यो गाडयो रस्त्यार दवरून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिला। बुधवारा पेडणेच्या नागझर वाठारांतल्या नाना शेट सभाघरांत घेतिल्ल्या बसकेक ही शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिली। आमची सरकाराकडे टॅक्सी स्टँडाच्या संदर्भात जी मागणी चालू आहे आणि सरकार वेळोवेळी टायम काडून पळय धोरण करता। सरकाराचे वेळ काडपाचें धोरण चालू आहे। त्या संदर्भात मिटींग आसली म्हणजे ठोस एक उपाय योजना हे म्हणून काल आम्ही जेन्ना आमदारा कडेन हांव स्वता मेवळा आनी आमदाराक हांवें विचारला म्हणजे हेचो की टॅक्सी स्टँडाचे जी त्याचें आश्वासन आसलें की आमकां फॉर्माची भरून मेळटा, फॉर्माची दितली, तेचेर आमकां परमीट मेळटा।
कोर्टान जेन्ना आमकां कळ्ळें रिस्पॉन्स पळोवपाक फॉर्मां दिल्या तेची आमी ताका काल विचारणा केल्या सगळ्यो आनी त्या प्रमाणे तेणी सरकारा कडेन उलोवन आमकां सांगता म्हणून सांगलें पूण इतलेंच न करता मुख्यमंत्र्याकूय मेळोन आमी कित्याक पळय मोपा संदर्भातले सगळो विशय मांडला आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें एक काल वर्ष सरकाराक जाला एक विनंती केल्या की तो प्रलंबीत विशय आहा हो अक्षय तृतीयेच्या दिसा उद्घाटन करून सोंपय म्हणून आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां आनी पायटलो कितले ते हांव नको पूण आश्वासन दिलां की आपूण त्या दिसा पूर्ण करता आनी जे कितें प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय तो फुडल्या आठवड्यांच्यान स्टार्ट करता सोमाराक कितें तरी त्या संदर्भात मिटींग घेवन अधिकारी जे आहा तांकां पूण आदेश दिता हे आमकां आश्वासन दिल्ल्या आतां ह्या आश्वासनाचेर आनी तांकां सगळ्यांक आतां मिटिंगेन सांगलेलें आहा आनी जर प्रोसिजर स्टार्ट जाता काय ना आमकां कळटलो फुडल्या आठवड्याक जर ना जाल्यार योग्य तरेन मागीर कितें पावलां उखलपाक जाय ती उखलतले राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यताय मंडळाचो बेरेस्तारा निकाल जालो. या नॅक मानांकनात PS कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फार्मागुडी ह्या महाविद्यालयाक A+ ग्रेड फावो जालो. फाटल्या वर्सा महाविद्यालयाक CGPA 2.77 मेळून B ग्रेड फावो जाल्लो. अंदू ह्या वर्सा PS महाविद्यालयान 800 गुणां सयत A+ ग्रेड मेळयल्या. नमस्कार. म्हाका आज खुशी आसा तुमकां सांगपा खातीर की आमची PS कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स जी 3rd सायकल ऑफ नॅक असेसमेंट अँड एक्रिडिटेशन हाज्या खातीर गेल्ली आनी ताजी नॅक पियर टीम विजीट 24 आनी 25 मार्चाक जाल्ली आसा आनी आज ताजो रिजल्ट आयिल्लो आसा आनी ह्या रिजल्टान आमकां A+ ही ग्रेड मेळिल्ली आसा. CGPA ताजी 3.47 आसा. फाटल्या फावट आमी B ग्रेड आशिल्ले आनी CGPA 2.77 आशिल्ले. आमी 800 पॉयंटांनी आज वयर गेल्ले आसा आनी हो 3.47 सगळ्या कॉलेजा भितर जांचे एसेसमेंट जाल्लें आसा त्या एसेसमेंटान आमकां हो हायेस्ट स्कोर मेळिल्लो आसा. हांव म्हज्या मॅनेजमेंटाक लेड बाय श्री रवी S. नायक, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ फोंडा एज्युकेशन सोसायटी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, सिव्हिल सप्लाय अँड हँडीक्राफ्ट, तशेंच श्री रितेश नायक, ऑनररी सेक्रेटरी आनी फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आनी बाकीचे सगळे जे एक्झिक्युटीव मेंबर्स आसा आमच्या PS गव्हर्निंग कावन्सिलाचे तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजे सगळे स्टाफ टिचिंगान जावं नॉन टिचिंगान जावं म्हजे स्टुडंट्स, म्हजे एल्युमिनाय, म्हजे पेरंट्स आनी बाकी सगळे जे लोक ह्या हातूर वावुरले आनी आमच्या कॉलेजाक आज जे पळय वयर हाडिल्ले आसा 3.47 CGPA आनी A+ घेवन हांव सगळ्या लोकांचे आभारी आसा. तशेंच हांव सगळ्या म्हज्या कॉलेजाच्या स्टाफाचे, स्टुडंटाचे अभिनंदन करता की आमी जे पळय फाटल्या 6 म्हयन्यांक भरपूर काम केल्लें आसा आनी फाटल्या 5 वर्सांक ज्यो भरपूर एक्टिविटी केल्ल्यो आसा ह्या एक्टिविटी खातीरूच हो रिजल्ट बरो येवंक शिकिल्लो आसा. बस्तोडा वाठारांत आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याक बस्तोडा पंचायतीन वेवसायीक लायटीचें कनेक्शन दिवंक कशी परमिशन दिली असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन विचारला. जितली गोंयांत भंगार अड्डे आसा ताचो प्रश्न विधानसभेत मांडचो अशी मागणी ताणें केल्या. आयज आमची म्हापशा दारी कडेन हांव बस्तोरा एरियेन आसा. आमची गणपतीची विसर्जन त्या सायडीक जाता ती ह्या सायडीक हांव आसा. वायल गोईंग टू बास्तोरा आनी ही एरिया बास्तोरा पंचायतीन पडटा. हांव स्क्रॅप यार्ड एरियेन आसा. कालूच आमचो बाब विजय सरदेसाय SLN म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान व्हडले महा एजंट जाल्लेले आसा म्हणून. आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या अख्ख्या गोंयकारांक खबर आसली की हांगा आमच्या स्क्रॅप यार्ड जे आसा कोलवाळे थंयसर फाटल्या दिसांनी वयर हाय टेन्शन वायर गेल्ली आनी थंयसर पोंदाक उजो लागलेलो आनी थंय भयंकर दुर्घटना घडलेली. आनी त्या दुर्घटनेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान आपले फायर ब्रिगेड, पोलीस ऑफिसर, मामलेदार, कलेक्टर थंय गेल्ले आनी तेन्ना आमकां लास्टाक गजाल कळ्ळी खंय ते इल्लिगल आसलें म्हणून. आनी गव्हर्मेंटाक भितर कांयच फायदो नासलो. आयज आमी हांगा बस्तोड्या ज्या हांगा एरियेन जो आसा हे एरियेन आयज स्क्रॅप यार्ड जे आसा हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कनेक्शन दिल्लेलें आसा. आनी स्क्रॅप यार्डाक हांव सरकाराक आयज विजय सरदेसाय बाबान विचारलेले काल. आयज सुदीन ढवळेकार हांव प्रश्न विचारूंक करता ती स्क्रॅप यार्ड गोंयान जी आसा न्हू तांकां लायटीचें कनेक्शन तुमी कमर्शियल दिता काय डॉमेस्टीक दिता ते. जर डॉमेस्टीक दिता आनी कमर्शियलाक यूज करता जाल्यार ऑफकोर्स हेंचो एजंट जो बसलेलो आसा हो पयशे खाता. आनी विजय सरदेसाय बाब आमचो आयज विधानसभेन आयज भारतीय जनता पार्टीचे
सरकाराची आयज आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्याची स्वल्प करून तेजी आयज सोलां कशी आमी म्हणटा भिण्णां आसता न्हू भिण्णां ती सोलां आयज तेजी काडून सोलां तासीत आसा ही बरी गोष्ट आसा. एक ऑपोजिशन आयज गोयच्या गोव्हर्मेंटाक बरी काम करता. आयज आमी हांगा येयले आमकां गावले अशें की हांगा कमर्शियल कनेक्शन घेतलेलें आसा आनी सॉरी अंडर हे परमिशन घेतलेलें आहा आनी ओनर म्हणटा तो राजन हळणकर म्हणून आसा. आतां बस्तारा पंचायतीन हेका अंडर वॉट पर्पज आनी कशें हेका परमिशन दिलें हें म्हाका खबर ना. पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन हांव अशें जर खंयसर जर गव्हर्मेंटाक जर फायदो जर करूंक जाय आयज गव्हर्मेंट जावूय जे आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा जे कोण इंजिनियर हांव नांव कोणाचें स्पेसिफीक घेना ते गव्हर्मेंटाक फायदो कितें करून दिता. आमी जर तांकां पगार म्हयन्याक गव्हर्मेंट जर दिता तरी भायल्या भायर ही नाटकां कशी करता हे आयज गोंयच्या सरकारा कडेन व्हडलें ज्वलंत उदाहरणां. अशें आयज असेंब्ली चालू आसा हो मुद्दम हांव सांगता कितें असेंब्लीन हो मॅटर जावपाक जाय आनी गोंयच्या स्क्रॅप यार्डाक परत उजो लागता आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमचे कोट्यांनी रुपया आपले फायर ब्रिगेडीक आनी कित्याक लागून घालता आनी फायदो कांयच ना जाल्यार हांकां पनिशमेंट हे जावपाकूच जाय मागता. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनात घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंयचोच नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उड्डाण कुशळताय विकास केंद्र 405 विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पुराय केला आणि 1591 गोयच्या तरणाट्यांक विमानतळाचेर कामां मेळ्ळ्यात. केंद्रान गोयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करून दिल्यात. येवकार तुमकां ब्रेका उपरांत आतां पळोवयात फुडल्यो खबरो. सांताक्रूज पंचायतीत वार्ड क्रमांक 3 बेकायदेशीर आशिल्ले बांदकाम मोडले. हो जागो लोकांक सकाळ तशेंच सांज वेळार वॉक करपाक आसा अशें पंचाचें म्हणणें. हे बांदकाम आशिल्ल्यान लोकांक त्या सुवातेचेर भोंवपाक मेळनाशिल्लें. पूण आतां हे बेकायदेशीर आशिल्ले बांदकाम मालकान मान्य करून मातये भरवण करपाक दिला अशें थळाव्या पंचान सांगलें. आयज आमी हिंगा माड्डीर आहा ह्या वॉर्डान आनी लेन 4 हिंगासोर आमचे पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ 14 फायनान्स इज गोईंग ऑन अँड देर वॉज एन एनक्रोचमेंट बाय द नेबर फ्रॉम देर ओनली अँड तेणें कितें केलां एक्सेप्ट केलां आपणाचें हितून आहा म्हणून इलिगली आपणें एनक्रोच केलेलें आहा म्हणून आनी तो एक्सेप्ट जाला तें मोडपाक. सो इट वॉज व्हेरी नायस ऑफ हिम दॅट ही हॅज रियलायज हीज मिस्टेक दॅट ही इज डन अँड ही हॅज said like go for the demolition, go ahead, but for the betterment of the panchayat work what is going on. आयज हो वॉर्ड जावन आतां तो म्हाजो वॉर्ड. ओके, ह्या वॉर्डान 1925 वर्सां जाल्लीं कांयच जावंक नासलें. आतां आमी 3 कामां गेल्ले हांगा. मेजर काम म्हणटा तें वॉकिंग हो मेजर काम म्हाजें कित्याक हें आख्ख्या गांवच्या लोकांचें हेल्थाचें. तो लोकांक हिंगा चलपाक जागो नासलो, वाटो नासल्यो. लोक थिंगा हारेसांक वर्सान ट्रॅफिकान चलोन वयताले. पूण आयज जेन्ना ही आमची फुटपाथ जी वॉकिंग ट्रॅक जें चालू जातलें हांव आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक आनी आमच्या वाड्याच्याय लोकांक म्हणटा हिंगा येवचें आनी ही जी जागो आहा तो यूज करचो. कित्याक हेल्थ आयच्या तेंपार इम्पॉर्टंट. हेल्थ इज वेल्थ आनी सामकें गॉमन येयलेलें आहा आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकांक हिंगतोल्ले आनी आख्ख्या खालापूरच्या लोकांक एक पाटी पात जाली बरी हे लोकांनी येवन हिंगा भोंवचें. आनी तेच फावटी हांव आमच्या डेमोलिशन कोणाचें केलां आमी नांव घेयनासतना तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांकांय जाय की आमचो गांव सुदरलेलो आनी गांवांक आमचें डेवलपमेंट येवपाचें आनी आमकां आनिकूय लोकांनी हिंगा नांव घेयनासतना तांकां तें देव बरें करूं म्हणटा कोणें आमकां हेल्प केला. आनी तशेंच आमी खालापूरची डेवलपमेंटान चालूच दवरतलीं. थँक्यू.
कायद्या प्रमाण शेत जमिनीचेर शेतां करपाचें सोडून हेर कसलेच वेवसायीक प्रकल्प येवपाक फावना. देखून शेतान आशिल्ले सगळे भंगार अड्डे बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरा सांगता. बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांनी कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली चलतात अशें ताचें म्हणणें आसा. We will always be in a situation that merely because I don't have license doesn't mean it is illegal. But they are all running these scrapyards in tenanted agricultural lands, and that is what it makes the scrapyard illegal, because by law any tenanted agricultural land cannot be used for any purpose other than agriculture. सरकारान आमचे गोंयचे सरकारान 1990 एफिडेविट गायलो सुप्रीम कोर्टान सांगपा वी आर ब्रिंगिंग अ लॉ टू प्रोहिबिट कन्वर्शन ऑफ टेनंटेड एग्रीकल्चरल लँड्स फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज. एफिडेविट फायल करून 1990 एक ऑर्डिनन्स हाडलो, लँड यूज रेग्युलेशन ऑर्डिनन्स, आनी मागीर एक्ट 1991 हाडलो. हांवें फायल पळयली देखून, हांवें नोटिफिकेशन ऑर्डिनन्स सगळें पळयन देखून हांव सांगता तुमकां. सो इफ a tenanted agricultural land cannot be converted for any use other than agriculture, scrapyard is not agriculture. Correct. And therefore, you cannot run a scrapyard in these tenanted agricultural lands. There have been many times criminals found in certain scrapyards. Certain unwanted things happening in certain scrapyards. Fights and even murders have taken place in scrapyards. And sometimes, Uzoy petoila tinga. Now whether it was accidentally, naturally, or it was done to claim some money from insurance or anywhere, I don't know. Or rivalry has created the burning of somebody else's scrapyard. Whatever may be the reason. Whenever people talk of scrapyard, monan ki disota, it is like a black stain. Ani lok bita scrapyard येत तेन्ना. Unwanted people, third party lokui रावतात things scrapyard, and we have no data about who's staying, who's coming, who's going from that scrapyard. So all unwanted things are also often going on in many of the scrapyards. So I think that the government, when it is trying to regulate these scrapyards, should keep all these things in mind and not try to legalize these illegal scrapyards by the back door. सांगे वाठारांतल्या साळावली धरणाच्या लागसार आशिल्ले वाठार पुराय हळशिकावणे जाला. कुर्डी वाठार सोमेश्वर देवळा खातीर फामाद आसा, पूण हो वाठार पुराय हळशिकावणो जाल्ल्यान ह्या वाठारांतली सुंदरताय नश्ट जावपाक लागल्या. कोयर आनी बियरीच्या बाटल्यांक लागून हो वाठार प्रदूशीत जावपाक लागला. सुचोवणे तक्ते आसून लेगीत लोक प्रतिबंधीत वाठारांत पार्ट्यो करतात. देखून सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केला. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर सध्या भारतांतल्या सामान्य नागरिकांक बरोच फटको बसला. पळयात गोंयांतल्या एका तरणाट्याचो एक बरोच व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ. 1000 रुपया पॅन कार्डाक लिंक करपाक दिले जाल्यार सामान्य मनीस खातलो कितें, लोकांच्यो काजी लागल्या तो तुमकां कळ्ळा काय कितें अशे जायते प्रश्न विचारून सरकाराक तेणी जाप विचारल्या. पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक 1000 रुपया दवरल्यात ताचो दर देंवोवपाची तेणी मागणी केला सरकारा कडेन. बाबा गव्हर्मेंट कितें करता, पॅन कार्ड आधार कार्डार लिंक कर, बरें करता रे आमी, कांयच टेन्शन ना. लायनीक रावन कितको टायम रावन ते लायनीक रावन करता जाय जाल्यार, पण ते मातशे 1000 रुपया मरे फायन मारला पळय ती बंद कर. खरेंच पयशे ना, 10,000 पेमेंट आहा मरे आमकां, आनी 10,000तले 1000 तुका दी, 9,000 उरले. तातूंत आमी खंयचे पेट्रोलाक खंय घालू बाबा, खाव कितें, करपाचें कितें आमी, म्हाका सांग. आमी कोण व्हडले बिझनेसमॅन, आमच्या कडेन लाखांनी पयसो आहा ते टॅक्स भरूंक. 10,000तले म्हाका वर्सान 1 लाख जाता आसतलो, तो बी भितर अकाउंटान 1 रुपया आसना. आमच्या कडेन सेव्हिंग अकाउंट ना, आमच्या कडेन सॅलरी अकाउंट आहा कळ्ळें. तेतून मरे झिरो बॅलन्स दवरलेले काय ना, त्या खातीर आमी सगळे पयशे काडटा. आमच्या कडेन तितके पयशे आसना न्हू, 10,000 पेमेंट. आनी ते आमचे तरी सोडत, मम्मीचे बी घरान कित्याक रे, मम्मी खंयसर पगार येता ती 1000 रुपया भरून तिचे पॅन कार्ड करून हाडून दवरूं, काय तिका चेक येता जे बँकेन घालूंक जाय वचोन आमकां. कितें मात तरी चिंता मरे गव्हर्मेंट, मात तरी सेन्स ना. 1000 रुपया ते कोणाक रे पॅन कार्डाक पडला कितले, 200 रुपया करूंक काय 150 रुपया घे तरी, आनी तुमकां दी 1000 रुपया. पॅन कार्ड नासलेले बरें मरे, कित्याक जाय ते म्हाका सांग.
आमकां तरी म्हाका गरजच ना हेजी कित्याक म्हणून ते लाखांनी पयशे काय ना अकाउंटा मायनसान कितें मात तरी चिंता लोकां कडेन तुमकां कितें काजी लागला म्हणून कळा कितें लोकांच्यो ते 1000 रुपया थंयसरल्यान मेळटले म्हणून काजींच्या पयशांचे बाबा काजी बी ते फाटल्या उजो पेटला ते सगळें जळोन गेला काजींक पयशे काय ना सगळे जवळ काबार जाले आमच्यानी कांयच ना आमचे ते घेवच नाका ते मातशें जाय न्हू जाल्यार लायनीक रावता 2 वरां 3 वरां सुद्दां रावता पूण फक्त मातशें ते 1000 रुपया नाका 1000 रुपया जावचे ना सॉरी कारण आमचे 3 जाणांचे लिंक करूंक जाय 3000 दिवचे पडटले खरेंच जावचे ना मातशें पळय जाय लायनीक रावता गव्हर्मेंट मातशें लक्षान घे आनी हे व्हिडिओ पळयता ते मातशें टॅग करार तेका कमेंटान गव्हर्मेंटाक जाल्यार कांयच फायद्याचें ना नाल्यार 1000 रुपया दिया उगी रावन म्हाज्यान जाल्यार जायना म्हाजें लिंक करून नासल्यारच जाता पयशे काय ना तितके पयशे येता तेन्ना मागीर लिंक जाय जाल्यार करता आनी काय उपाय ना तेका गव्हर्मेंट व्हिडिओ पळयता जाल्यार मातशें हेजेर लक्ष दी जावचें ना 1000 रुपया फकाणाची गजाल न्हू ती मातशें लक्ष घे हेजेर म्हाजनकीच्या वादात अडकिल्ल्या मयेच्या श्री केळबाय देवीच्या माल्याचे जात्रेचे माले निमणे मेरेन पेटूंकूच ना देखून पेट्टे माले तकलेर घेवन नाचपाचो देवीचो पण पूर्ण जावंक ना जात्रे निमतान बुधवारा राती मये गांवांत भाविकांची गर्दी आशिल्ली मात जात्रेच्यो कांय परंपरा करपाक मेळूंक ना आनी मुख्य वैशिश्ट आशिल्ले माले पेटूंक ना देखून भावीक नाराज जाले मजगती पारंपारीक विधी केल्या उपरांत बेरेस्तारा फातोडेचेर मुळगांवची पेट वाजयत गाजयत मुळगांवां गेली कोकणची माळी समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत तुझ्या या मायकाची कीर्ती जास्त म्हणजे आज एक कीर्तीकडे ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल आणि फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक TV